जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावी सुलेमान सिद्दीकीन शुक्रारा क्रायम ब्रांचीचे बंदखणींतल्यान पळ काडिल्लो। IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान ताका बंदखणींतल्यान पळपाक मजत केल्ली। सुलेमानाक कर्नाटकात व्हरून सोडले उपरांत अमित हुबळी पुलिशेक शरण आयिल्लो। उपरांत अमिताक गोय पुलिशेन अटक केल्ली। या सगळ्या बोवाळात अमितान बंदखणींतूच जीव दिवपाचो यत्न केलो। अमितान जीव दिवपाचो यत्न केल्या उपरांत या प्रकरणान वेगळेच मोडन आयला। इतले मजगती काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकरान आयतारा राती सुलेमान सिद्दीकीचो एक व्हिडिओ जारी केलो। हांव पळून वचूंक ना, म्हजो एनकाउंटर करपाची धमकी दिवन 12 पुलिसांनीच आपल्याक हुबी हाडून सोडिल्ल्याचे सुलेमान ह्या व्हिडिओन सांगता। हे प्रकरण CBI कडेन दिले जाल्यारूच आपूण शरण येवपाक तयार आसा। म्हाका CBI कस्टडीन दवरून तपास करचो अशी मागणी ताणें व्हिडिओंतल्यान केल्या। सर, हांव सिद्दीकी खान उलयतां। म्हाका SITसून धाडपाचें काम धांवपाचें काम SP राहुल गुप्ता, सूरज अलंकर DSP आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय राहुल गुप्ताच्या ऑफिसान जोशुआ येयल्ले सर। जोशुआ येवन आनी IGP म्हणून कोण येयल्लो सर आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर। तेन्ना हांव सिरियस जाल्या, म्हाका चलूंक जायना। हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले। तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले, तूं एक रिपोर्टी इस्पिकारा कडेन असो उलयता, ते जॉब स्कीम ते स्कीम हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता। एक 2 म्हयने पयलीं म्हाजें घर मोडलें आजून मोडचें। एज पर सारकी सेल डेट सगळे सारकी आहा। हेंच्यांनी चित्ता जोशुआन परचेस हेणी म्हणटा फ्रांचिसान परचेस केल्या, म्हाज्या नांवार केल्या म्हणून। जोशुआ म्हणटा म्हाज्या नांवार कर, हांव मनीस दिता, मनशाच्या नांवार कर। तसो म्हणून जोशुआ येवन म्हाका ते रातचे 11 सुमार हांव वयचे पयलीं सर हांव वचूंक ना, म्हाका हेंचे धाडून घातल्या। ते दुसरी म्हाका भरपूर मारल्या SP राहुल गुप्ताच्या कॅबिनान। आनी राहुल गुप्ता म्हणटा कोणाक बी सांगशी तुका आपूण म्हणटा एनकावंटर करतलो। आपूण म्हणटा दिल्लीचो आपल्याक एंटायर इंडिया आपूण म्हणटा IPS ऑफिसर एंटायर इंडिया आमचें वळख आसता। आपूण तुका खंयी मारूंक लावूंक शकता। हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी बरेन पुलिसीन पावयला। कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या। असो म्हाका हुबळी बरेन सोडपाक 12 लोकांची टीम आसली सर। 12 लोक मेळोन सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी फोटींग पण सांगता हांव धांवले फुल्ल मिडियान घालून म्हाजें नांव घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, धमकी घालता। प्लीज सर ही हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज सर। जमीन हातासपाची प्रकरणां सरकार, पुलीस आणि जमीन माफिया हांच्या सांगतान जाल्ली मोठी भानगड आसा असो आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकरान केला। पुलीस कादयेत आशिल्ल्या अमिताक फिनायल कशें मेळ्ळे असो प्रश्नूय कौठणकरान विचारलो। ताणें जीव दिवपाचो यत्न करूंक ना जाल्यार ताच्या खुनाचो यत्न जाला असो आरोपूय सुनील कौठणकरान केलो। सुलेमानाच्या व्हिडिओचो पेन ड्रायव्ह ॲडव्होकेट अमित पालेकर हाका मेळ्ळो। ॲडव्होकेट पालेकर भायर आशिल्ल्या कारणान हांवें तो घेवन जारी केला अशें सुनील कौठणकर हांणी सांगले। ही सिरियस गजाल म्हाका मिडियाच्या माध्यमांच्यान हाडची पडली तुमच्या मुखार, कित्याक आज सपोज ही आमी रातची आतां जर हाडनासली जाल्यार कदाचित फाल्यां पर्यंत ताजे जे कोण लिंक्स आसा, आतां जसो ते कॉन्स्टेबलान सुसायड करपाचो प्रयत्न केला, तो सुसायड काय मर्डर, ताका फाल्यां मारून उडयतले। ताका फसयला कसो दिसता तुका? ताका हांव फसयला म्हणना, तो एखादर ताका ताजे सिनियर ऑफिसरान डायरेक्शन दिल्लें आसतलें आनी आतां नांवां भायर फुट्टलीं म्हणून ताका मारपाचो प्रयत्न केला आसतलो। कित्याक नाल्यार क्रायम ब्रांचान ताका विश कशें मेळ्ळें अटेम्प्ट टू सुसायड करपाक? भितर कस्टडीन ऑलरेडी तुमचो एक एक्यूज सुटून पळा तुमच्या कस्टडींच्यान, जाल्यार दुसरो जो ताका पळोवपी आसा तो एका दिसान सुसायड अटेम्प्ट करता। हें कितें चल्लां? गव्हर्मेंटाचे हायर ऑथॉरिटीचे आशिर्वादा शिवाय ह्यो गजाली घडूंक शकना। कित्याक ताणें आतां जी टेस्टिमनी आतां पळय तो एक्यूज ताजे हाजे वयल्यान आमी कोणाक कॉर्नर करूं नाका, पण घडल्याच गजाल ती जर तुमी सर्कमस्टान्शियल जर गजाल जर चॅक करीत, क्रायम ब्रांचांनी कस्टडींच्यान असो कोण पळोवंक शकता भायर? ती फकडां आली मरे आनी तो कपडे घालून बरो वरात रेडी जावन रावला भायर सरपाक, कशें जावंक शकता? दॅट मिन्स देर वॉज अ प्री प्लॅन। ताका सांगलेलें की बाबा ह्यो प्रॉपर्टी तूं अमके अमके कोणाच्या नांवार कर, ट्रान्सफर कर आनी वी वील लीव यू म्हणून सोडटाले म्हणटा। मागीर ताका तांचे ते ट्रान्झॅक्शन फिसकटला आसतलें, ताका ताणें सांगलेले प्रमाणे एक्युज्डाक एनकावंटर करतले म्हणून धमकी दिली। हें गँग ऑफ वसीपूर जाला हो।
सिद्दीकीन जारी जाल्ल्या व्हिडिओचेर DGPचे म्हणणे, सुलेमान सिद्दीकीन जारी केल्ल्या व्हिडिओन कितेंच तथ्य ना. हो प्रकार गुन्यांवकारांच्या डाव पेचाचोच भाग जावन आसा. पुलिसां पासून लिपून रावपा खातीर ताचो यत्न चालू आसात. पुलीस ताका सोदून काडटलेच. आतां मेरेनचे चवकशेंत अमित नाईक सोडल्यार हेर खंयच्याच पुलिसांचें नांव ना. लँड ग्रॅबिंग प्रकारांतलो मुखेल आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो 4 दिसां पयलीं क्रायम ब्रांचीच्या बंदखणींतसून पळोवन गेलो. IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें ताका पळपाक मदत केली. स्वताच्या बायकीर बसोन सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका घेवन तो पळो. हेच्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन 3 टिमी सेट केल्यो आनी त्यो 3 टिमी गोंया भायर धाडल्यो. गोंया भायर टिमी जेन्ना सर्च करताले तेन्ना IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें हुबळी पोलिसां फुड्यान सरेंडर केलें अशी म्हायती मेळ्ळी. तेणें सरेंडर केल्या उपरांत गोंय पोलीस ताका घेवन गोंयान येयले. त्याची मेडिकल तपासणी जाली आनी ताका JMFC कोर्टा फुड्यान व्हेले. JMFC कोर्टान अमित नायकाक बंदखणीचो आदेश दिलो, पुलीस कस्टडीत दिली. हेच्या मजगती आनी एक चेहरो ह्या केसीन फुड्यान येयलो, तो म्हटल्यार हजरत अली. हुबळी जेन्ना अमित नायकान सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका सोडले तेन्ना ह्याच हजरत अलीन ताका एक गाडी दिवन हुबळीच्या फुडें पळपाक मदत केली अशी म्हायती मेळ्ळी. आनी ह्या हजरत अलीक अटक करून गोंय पोलीस ताकाय घेवन गोंयान येयले. ताका हाडल्या उपरांत JMFC कोर्टान हजरत अलीक सुद्दां 4 दिसाची पुलीस कस्टडीचो आदेश दिलो. हे सगळें जाता आसतना अमित नायक हाणें बंदखणीन आसतना स्वताचो जीव घेवपाचो प्रयत्न केलो. वॉशरुमान गेल्ल्या कडेन फिनायल पिवन स्वताचो जीव घेवपाचो यत्न अमित नायकान केलो हें पुलिसांक कळटात. पुलिसांनी बेगोबेग ताका GMCन व्हेलो आनी आतां सद्या अमित नायक हाची प्रकृती जी आसा ती स्थिर आसा. ह्यो सगळो बोवाळ घडटाना काल राती उशिरा कडेन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांणी एक PC घेतली आनी एक व्हडलो गौप्यस्फोट केलो. हो जावन आसलो सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हेचो सेल्फ व्हिडिओ. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाणें सेल्फ व्हिडिओ जारी करून तेतून अशें म्हटलां की ताका पळोवन वचपाक खुद्द SP क्रायम आनी बाकीच्या पुलिसांनी मदत केल्ली आसा. इतलेंच न्हय तर ताका कस्टडीनसून भायर काडप म्हणजे ताचो एनकावंटर करप आनी ताच्या जिवाक धोको आसा अशें तो फुडें ह्या व्हिडिओन म्हणटा. आनी हो व्हिडिओ काल राती खूब व्हायरल जाल्लो आसा. हेचेर काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हाणें सरकाराचो फोगूय काडलो. हे सगळें जाल्या उपरांत DGP आलोक कुमार हांच्यांनी एक स्टेटमेंट जारी केला. ते ह्या स्टेटमेंटान म्हणटात की सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाणें जो सेल्फ व्हिडिओ काडला तेतून ताणें जे आरोप केला ते सगळे खोटे आसा. अशें कांयच जावं ना. तो एक शातीर गुन्हेगार आसात आनी अशे गुन्हेगार अशे व्हिडिओ काडून सगळ्यांक डायवर्ट करपाचें काम करतात. त्या खातीर गोंय पुलिसांची सर्च टीम ही आजुनूय ताच्या फाटसून आसा आनी ताचो सोद हो चालू आसा अशें DGP आलोक कुमार हाणें आपल्या स्टेटमेंटान म्हटलें. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हेच्या केशीन इतल्यो घडामोडी जाल्यो, इतले अपडेट जाले आनी हे अपडेट आमी तुमच्या मुखार दवरले. अशेच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV.